नॉमिनेशन ओके सर, आज नॉमिनेशन भरपाची आहा तुम्ही तुम्ही करपाचे नॉमिनेशन ना खबर ना म्हाका ते आमच्या पक्षाचे ऑल इंडिया नॅशनल जनरल सेक्रेटरी सुनील बन्सल आयिल्ले आसा आणि तांच्या अध्यक्षे खाली ते म्हणजे ऑब्झर्वर आणि ते सगळे ते डिक्लेअर करतले. तुम्ही आता नॉमिनेशन भरतले? नॉमिनेशन कोण भरलं म्हाका खबर ना. तुमचे नाव चर्चेन येता प्रत्येक फावटी प्रत्येक चर्चेन ना तुम्ही बोलना, तुम्ही बोलचे ना नॉमिनेशन सगळे ते ठरयतले ना. पण तुमकां अजून इन्फॉर्म केला, तुमकां सांगला ना ना ते एक प्रक्रिया असता. ती प्रक्रिया पार्टीचो एक प्रोसिजर आसा, पार्टीची एक प्रक्रिया आसा. ना काल वर्तमानपत्रांत किंवा भायर कशें कितें आता ताजे ना काल सांगलेले की नॉमिनेशन भरपाची आहा ती आयचो दीस ना, तुम्ही भरतले वो नायच म्हणजे आता आमकां कळयतले न्ही. आता कोर कमिटीची मिटींग बी सगळी जातली, ताजे नंतर कळटले. तुम्ही एक्सेप्ट करपाक रेडी आसा? आतापर्यंत पार्टीचे सगळे जबाबदारी आसात ज्यो ज्यो दिले त्यो आमी घेतिल्ली आसा आणि पार्टी कसली कठिणातली कठीण आसूं आणि सोंप्यातली सोंपी म्हणजे कितें आसूं. कारण एक सामान्य कार्यकर्ता म्हणून भारतीय जनता पार्टीच्या मुशींतल्यान आमी इतले पर्यंत कार्य करता ते काम करीत आसा आणि ते कसली जबाबदारी दी. पण ही रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतले तुम्ही ही आता दी जाल्यार प्रेसिडेंटशीप निश्चितच. कारण पार्टीचे एक येदे व्हडले 15 कोटीचे मेंबर आशिल्ली जगातली सगळ्यात नंबर 1 पार्टी आणि त्याच बरोबर 4.5 लाख मेंबर जाल्ली गोंयची येदी व्हडली भारतीय जनता पार्टीची धुरा व्हरून जर पार्टीक 2027 जर सत्तेर जर हाडपाक जाय जाल्यार म्हज्या असल्या कार्यकर्त्याक जर ती संदी दिता हांव निश्चितच ती दवरचो ना. म्हणून 2027 कॉंग्रॅच्युलेशन. कॉंग्रॅच्युलेशन. मागीर चड गर्दी जातली.